आज सकाळी आमचे कामवाली जनावरां आनी तेजी बायल काम करपाक गेल्ली हांगा तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्म केलें घरा कडेन वचून सांगलें की देवळाची सगळीं दारां ओपन आहा, कोणी तरी देवूळ फोडलां आसतलें म्हणून। तसोच हांव हांगा येयलो जाल्यार खरें देवूळ फोडलें, सगळीं दारां ओपन आसलेलीं आनी गर्भकूट बी ओपन आसलेली। आमची भितर पयशी जाल्यार गर्भकुटींतली सरमाळा तशीच त्यो दिवल्यो आनी पुजेची सामान तशेंच आमचे भायले एक रुमाचे तितून एक इंडक्शन आसलेलो तो एक गेलो। अशें आतां 3 फावटी जालें ह्या देवळाचे आतां हे चोरी करता, कोण ते अजून सारकें सापडना आमकां। मातशें हेजी नोंद घेवची आनी मातशें आमच्या हांगासर गांवांत देवूळ नसल्या कारणान हांगासर कोण रहदारी चड आसना, ते भितर आहा, ताका लागून आमी बी तितकें हें करून पळोवंक येयना। डेली आमची रहदारी भितर चड आसना, आमी ताका एक गेट व्हडली तशी बसयल्या। 3 लोकां फोडून हेणी भितरले सामान आमचें जें कितें आसलें तें येलां। हेजी मातशी एक आमी आतां पुलिसांक बी आपोवन तेंच्यांनी सगळं घेतलां आमच्या कडसून कितें कितें येलां, कितें जालां तें मातशें तेंच्यांनी जबाबदारीन काम करचें। आयज सकाळीं अशें जालें की आमचो जो झाडूवालो आसलो, झाडू मारपाक येता सकाळीं जनावरांक म्हणून, आनी तेची बायल दोगांय जाणां सकाळीं हांगा आयलीं जाल्यार तें देवूळ सगळें फोडलेलें तांकां दिसलें। तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा आमचो अध्यक्ष रोहिदास राणे हेका कळयलें, त्या दिसा गांवांतल्या लोकांक कळयलें आनी त्या बद्दल सगळे लोक जमा जाले हांगा। तेच्या नंतर पळयलें जाल्यार तें दार सगळें फुडें कॉलेप्सेबल गेट जी आसा ती वांकोवन कुलपां भायर काडून दार मोडून भितरल्यो ज्यो सरमळो आसल्यो सरमळो म्हणजे देवाच्या दोनूय सायडीन 5-5 दिवे लायिल्ले आसता पितळीचे, ते काडले। समय आसल्यो सायडीक त्यो 2 व्हेल्यो आनी देवाचें जें पुजेचें साहित्य आसता तें व्हेलें। त्याच नुसार हांगा जे भायले 2 रूम आसा त्या रुमीचे लोकां फोडलीं आनी त्या लोकांतलें कितें फक्त एक हें इंडक्शन आसता म्हणजे च्या करपा खातीर तेंच्यांनी दवरलें आसता भजनाच्या वेळार, तें व्हेलें। अशें बारीक सारीक सगळें आनी फंडपेटी आसता ते फंडपेटी बी तेंच्यांनी फोडली, ती बी तेंच्यांनी फंडपेटी फोडूनय तातूंतली जी रक्कम आसली ते अंदाज हांगा कितें गांवांत आसल्या म्हणून बारीक आसतली रक्कम, पूण ती सुद्दां 1-2 हजाराच्या आसपास आसूं शकता, ती बी तेंच्यांनी व्हेली। जवळ जवळ 70-80 हजाराचें टोटल नुकसान देवस्थानाक जाल्लें आसा।